सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. Mateo Evangelho अध्याय 28 28 16 तावन 20 पर्यंत. तेणे 11 सीस गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेज परजांचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. देवाचें उतर हें वाखान्नी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, सरलेल्या वर्सा ऑक्टोबरांत तो म्हयनो पापा फ्रांसिसान मिसावांचो विशेश म्हयनो म्हूण परगटलो आसा. आनी ह्या म्हयन्यांत पवित्र स्नान दिलेलीं आनी धाडलेलीं संवसारार मिसावार आसची पवित्र सभा म्हळ्यार विशयाचेर नियाळ केल्लो आसा. आनी सगळो म्हयनो मागण्यान तशेंच प्रत्येक थरान तेर्साचे ते भक्तीपण आदार मिसावां खातीर आदल्या वर्सा 2019 वर्सा ऑक्टोबरान आमी मागिल्लें आसा. आनी ह्या संदर्भार पापा साहेबान दिल्ल्या शिकोवण्यांत तो एक विशय स्पश्ट करता. जेजूस खरो देवा बापाचो मिशनरी म्हणून पापा म्हणटा. जेजूस खरो देवा बापाचो मिशनरी. ह्या विशीं कशें जेजू देवा बापाचो मिशनरी आनी जेजूचें मिसांव कितें आनी ताच्या मिसावांत कशें पवित्र सभा वांटेली जाल्या आनी ताच्या मिसावांत आमी कशें वांटेली जावं येता आनी जायजय म्हळ्या विशीं आमी थोडो नियाळ करया. मिशनरी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार सवाल येता. ह्या शब्दाचो अर्थच मिशन त्या भाशेन जावन आयलो शब्द हो. ताच्या अर्थ आसा धाडलोलो. आनी पवित्र पुस्तकांत जेजूस प्रत्येक तरान जुवांच्या वांजेलांत बापान जेजूक धाडलोलो म्हणून तोच साबार पावटी सांगता. कसो ह्या विशयान आमी थोडे नियाळ करता आसतना आमकां कळटा. जेजूस म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायांत 20व्या वळेचेर जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. जेजू धाडलोलो. जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. परतून जेजू आनी कडेन म्हणटा 4थ्या अध्यायांत 34वी वळ, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी तेंच म्हजें जेवण. म्हाका धाडलेल्याची खुशी करची. 6व्या अध्यायांत 38व्या वळेर जेजू म्हणटा, हांव सर्गीन थांव देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. 17व्या अध्यायांत जुवांच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळेचेर वाचता हांव. आनी थंयसर सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजू सांगता, तें सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. धाडलोलो पाठयलेलो. आनी 17 अध्यायांत 21व्या वळीचेर जेजूचें तें मागणें सगळो तो अध्याय जेजू ताच्या आपोस्तलां खातीर शिसां खातीर मागता. आनी थंयसर जेजू म्हणटा,
तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सत मानचे पासत ते सुमेस्त एक जावन आसो. अशें जेजू धाडलोलो, जेजू एक दूत आनी एक सुवार्थेगर जावन बापान धाडलोलो, सर्गींच्या बापान धाडलोलो म्हणल्यार आमकां हांगासर स्पश्ट जाता. जीजस वॉज द सेंट वन, द स्पेशल एनवॉय or messenger sent from the Father above. आनी जेजू कितें करता? जेजू आपल्या सिसांक धाडटा. जेजूचे सिसी धाडलेले. मार्काच्या वांजेलान 3ऱ्या अध्यायान 14व्या वळीचेर आमी वाचता, आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विंचले. ही मायट सेंड देम आउट टू प्रीच. तांकां सुवार्थ प्रसार करचे खातीर धाडचे खातीर ताणें तांकां विंचले. तशेंच मातेवाच्या वांजेलान 10व्या अध्यायांत आमी वाचता, थंयसर स्वामी 12 जाणांक विंचून तांकां निर्देश दिवन धाडटा आनी म्हणटा, पळया हांव तुमकां वागठा मदें बोकऱ्या कशें धाडटा. जोहांच्या वांजेलान 20व्या अध्यायांत 21व्या वळीचेर जेजू आपल्या शिसांक धाडून म्हणटा, जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. तशें बापान जेजूक धाडलो तशेंच जेजून ताच्या 12 जाणां शिसांक धाडले. अशें सुवार्थ परगट करच्याक ताका आपल्या पुताची सकत आनी पदवी दिवन जेजू बाप आपल्या शिसांक धाडटा. अशें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू धाडलोलो, सेंट वन, सिसी धाडलेले. आनी धर्मजोच्या कृत्यांत आमी पळयता तो सगळे पवित्र सभा सुरवेली ते धाडलेली, ती सुवार्थ परगट करूंक धाडलेली म्हूण अर्थ जाता. अशें मातेवाच्या वांजेलांत 28वो अध्याय 11वो अध्याय मातेवाचो वांजेलांत थंयसर जेजू एक विशेष निर्देश दिवन धाडटा. 19व्या आनी 20व्या वळीचेर आमी वाचता, देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शिस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळून तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. जेजून शिसांक धाडले आनी मार्काच्या वांजेलान पळयता 16व्या अध्यायान 20व्या वळीचेर, पूण ते 11 जण बायसर वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुनांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली. हांगासर आमी पळयता जशें बापान जेजूक निरंतरीत असो सांगात दिलो आनी जेजू बापाचो सांगातान जसो रावतालो, मागण्या मुखान ताचो सांगातान तो रावतालो, तशेंच शिसांनी जेजून आपोस्तलांकी तो सांगात दिता, ताचे सांगाता तो रावता आनी तांकां ताचे खातीर मात्र न्ही, क्रिस्ता संगी वावरूंक तो धाडटा. मिशनरी म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर क्रिस्ता संगी वावुरचो. आपणा इतल्याकच न्ही, क्रिस्ता खातीर क्रिस्ता संगी वावुरचो. अ मिशनरी then is one who is sent out by Christ to work together with Christ in all the power and authority of Christ. सर पदवेन आनी अधिकारान क्रिस्ता सांगाता वावुरचें हे ताणें मिशनरी म्हळ्यार अर्थ जाता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूक बापान धाडटा आसतना बापाचें येवजण कितें म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आनी बापाचें सगळ्या मनशा कुळा खातीर बापाचें येवजण 4 कुशींनी आमी पळयता. पयलें सगळ्या मनशा कुळा खातीर देवा बापाचें येवजण आसा. पयलें आमी उत्पत्ती ग्रंथांतच तें वाचता. पयल्या अध्यायांत 26व्या वळीचेर मनशाक देवान ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपायाचेर रचलें. तशें म्हळ्यार देवान
ताच्या मोगान आनी ताच्या मोगाच्या स्वरुपान रचलें आनी आमी जाणां ठिकाणी देवान आदामाक येवे रचलें पूण तीं देवाक विधेय जावन सरलीं नात देवान रचलेलें तें मोगाचें स्वरूप तें सारकें तांणी भंगयलें आनी भुमी वैकुंठांतलें तांणी भायर वचचें पडलें पूण देवाचें मनशा कुळा खातीर देवाचो मोग निवोवंक ना देखून देव कितें करता ह्या भंगिल्लें तें सारकें तें स्वरूप परतून हाडचे खातीर सोडवणेचें येवजन देव हातीन घेता सोडवणेचें येवजन तो हातीन घेता जो आमच्या वांजेलान 3व्या अध्यायान 16व्या वळेर वाचता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक तो आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीन धाडता जेजूक ह्या संवसारीन धाडन मनशाक परत पातकाच्या त्या बंधनांतले सोडोवन देवाच्या मोगाचें तें स्वरूप परतून दिवचें तें सोडवणेचें येवजन देव तयार करता आनी ह्याच येवजणेचें आनी एक खूस आसा देवान मनशाक ताचें बाळ जावन ताचें भुरगें जावचें तें भाग तें येवजन हातीन घेतलें तें येवजन जेजू मारिफात फावो जालें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा पयल्या अध्यायान 5व्या वळीचेर आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें जो आमच्या वांजेलांत हेंचो उतर आमी वाचता तशेंच आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र तें आपणाक क्रिस्तांतय आपणाक आपणाची भुरगीं जायशें ताणें आमकां पयलेंच नेमल्यान म्हळ्यार देवाचें येवजन तेंच आमी ताची भुरगीं जावन आसचीं देखून देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो करचीं भुरगीं आमी जावचें तें देवाचें येवजन आनी अशें चवथें त्याच देवाच्या येवजनाचें आनी एकूच परत देवाचें स्वरूप रचचें देवाचें राज आसा करचें क्रिस्तांतय एकवट हाडचें रिक्रिएटींग ऑर ट्रान्सफॉर्मिंग इनटू द किंगडम प्लॅन सगळें देवाचें येवजन देवाचें राज आसा करचें आनी तेंच आमी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचता आपले सगळे जनवायन आनी बुदवून खायेन क्रिस्तांतय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजनेचो गुट ताणें आमकां कळीत केला निर्मिलो काळ येतस सगळी सृश्टी सगळो सर्गा वयलो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तांतय एकवटाक हाडचो हीच ताची येवजण अशें देवाचें तें येवजन सगळ्या मनशा कुळाक एकवटावचें जेजू क्रिस्तांतय आनी देवाचें राज हांगासर आसा करचें आनी हर एका आमच्या बापा मागण्यांत सोमयाचें हेंच देवाचें हेंच येवजन आमी उडास करता आमच्या बापा मागण्यांत बापा म्हूण ताका उलो करचें भुरगीं आनी देवाच्या मोगान आमी भरचें देवाचें राज हांगासर येवचें आनी तें राज सगळ्यांनी प्रसार करचें हेंच जेजूचें मिसांव आनी जेजूचें मिसांव देखून बापा म्हणटा जेजू देवा बापाचो खरो मिशनरी देवा बापाच्या मोगाकच ताणें उगडापें केलें आनी जेजू क्रिस्तांतय आनी पवित्र सभेंतय देवाचें हेंच येवजन कार्यगत जातात मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजूक ताचें मिसांव स्वस्थ आसलें ताणें कितें खरी जायत म्हणलें ताका कळीत आसलें आनी बापान ताका संवसाराक कित्याक धाडुल्लो म्हणलें ताका कळीत आसलें ताचें जिवीत आनी ताचें मिसांव एकच आनी ताणें कितें केलें कितें तो उलयलो आनी कितें ताणें शिकयलें आनी कितें सक्कळ ताचे विशयांत पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जाण वांजेलांत तें बरयल्लें आसा तें सक्कळ ताचें मिसांव कार्यगत जाल्लें आमी पळयता आनी ताका कार्यगत करूंकूच तें धाडुल्लो म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता आनी तो ताच्या मिसांवाच्या आखरेक तो मागता बापा तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवून हांवें तुजी महिमा संवसारीन परगटली जो आमच्या वांजेलान 17व्या अध्यायान 4थ्या वळेर आमी वाचता फादर I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. तुवें दिल्लें तें मिसांव हांवें संपवून तुजी महिमा हांवें संवसारी परगटली आनी जेजू खंडीत जावन एक मिशनरी
आनी ताची ते सगळे मिशनरीची ती वावराची रीत आमकां पळयतनाच आमकां कळटा. ताचें सगळें जिवीतच त्या मिसांवानच बरोवन गेल्लें आनी ताका देवान संवसारी धाडिल्लो तो विशय स्वस्थ करता. जेजू स्वस्थ करता कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. अशें देवान ताका धाडिल्लो तें स्वस्थ आसा आनी धाडिल्ल्याचे ते वावर जेजून केल्ले आमकां पवित्र पुस्तकांत कळटा. ताचें मिसांव ताणें संपूर्णायक हाडलें. तितलें मात न्हय, आमी दोमोजच्या कृत्यांत वाचता कशें उपरांत जेजूच्या फाटलावदारांनी सुवार्ता परगट केली म्हणलें. दोमोजच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायांत 8व्या वळेर आमी वाचता, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजालेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. अशें जेजू सांगिल्लें तें आपोस्तलांनी मुंदसून येलें. आनी जेजूच्या सगळे जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो, द पॅटर्न ऑफ जिजस मिशन आमकां पवित्र पुस्तकांत तें पळोवंक मेळटा. अशें सबार जण सुरविल्ल्या पवित्रांत कळीत आसा सोम्याचो पाटलाव करून गेले आनी तशेंच सबाजांनी करूं ना. आनी आतांचे परिस्थिती तशेंच देखून एकलो देवशास्त्री म्हणटा, एवरी हार्ट विथ क्रायस्ट अ मिशनरी, एवरी हार्ट विदाउट क्रायस्ट अ मिशन फील्ड. एवरी हार्ट विथ क्रायस्ट अ मिशनरी, एवरी हार्ट विदाउट क्रायस्ट अ मिशन फील्ड. क्रिस्तसवें आसचें हर एक काळीज मिशनरी. तशेंच क्रिस्त विने आसचें हर एक काळीज मिसांवाचें क्षेत्र. आमी मिसांव वावर करूंक आसता तो जागो. अशें म्हणटा आसतना पवित्र धर्मच्या कृत्यांत सखड लोक आपोस्तल एका मिसांवाचेर गेले. सांब पावलूय एका मिसांवाक गेलो आनी ताणें मिसांव परगट करत गेलो. जेजू सांगता आनी जेजू खातीर तो वावरीत गेलो. आनी अशें जेजू बापासो खरो मिशनरी म्हणलें पापा फ्रांसीस आमकां सांगता. आनी पापा फ्रांसीस आमकां सांगता, our personal vocation is rooted in the fact that we are sons and daughters of God in the church. आमचे वैयक्तीक आपोवणें कितें आमकां आसा तातूंत आमी मिशनरी जाता. आनी कशें आमी देवाची भुरगीं जावन ताची पूत जावन आमच्या पवित्र सभेतच आमी बुडोवन आसाव, आमी रोमोन आसाव. आनी अशें आमच्या वैयक्तीक तरान आमच्या मिसांवूच सुवार्ता परगट करचें, मिशनरी जावचें. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, जेजू सांगता, जेजू थंय आमचें मिसांव वावर. जेजू खरोच देवा बापाचो मिशनरी. तर ताचें सांगता आमचें मिसांव काम आमी कशें करचें. सबार रितींनी मिसांवाचो वावर आमी करयेत, पूण 5 ल्हान रितींनी हांव तुमकां आमकां आदार जावचे खातीर सांगतेत तसा. पयलें, मिसांवां खातीर मागणें. बेळे विशेश आसा पूण वावराडी थोडेच. तेवढ मागा तुमी देवा लागीं वावर मागोवंक जाय. मिशनरी पासून वावर करता सगळ्या आमचे चिंता पासून मिशनरी म्हळ्यार दुसऱ्या गांवाक वचून थंय सुवार्ता परगट करची. वय तेंय वावर आसा पूण मिशनरी खातीर रात्र आमी मागोवंक जाय. देखून त्या पासून मिशन रोजरी म्हूण करतात. ब्लेसड फुलटन जे शीन ह्या आर्चबिस्पान ताणें आराम केल्लें तें एक देवासांव. सगळ्या आमच्या 5 खंडां भूखंडां कितें आसात संवसारांत ताका त्या एका खंडा खातीर एक खंड तेर्स म्हणून अशें मिशन रोजरी म्हूण आसा. तेर्स आमी म्हणसो. देखून ह्या बागेंत ह्या मिसांवाच्या ह्या म्हयन्यांतच तेर्साचे भक्तीपणा मारिफात मिसांवां खातीर मागचें. आनी दुसरें, आमी मिशनरी जावचें केदाळा म्हणल्यार सवाल येता. मिशनरी जावचें म्हणून ना, फाल्यां ना, या जाल्लो म्हणून ना, आतांच हांवें जावं येता. आय कॅन बिकम ए मिशनरी इवन नाव. कशें सुलाभ रीत आसा.
म्हज्या बोवारी आसच्या लोकां पासून हांवें मागचें. प्रेजरान कोणें म्हाका दूख येयलां, कोणाक हांवें दूख येयलां, तांचे पासून मागचें. सोम्याक ताका आमी समर्पण दिवचें आनी सोमी ताका आदार दिवन मागचें. जेन्ना हांव पेल्या खातीर मागोवंक आराम करता, प्रेजर म्हजें सांगाता आमी जियोवच्या व्यक्तींक क्रिस्त सांगाता आनी क्रिस्त थंय जियोवंक आदार दिता, तें मिसांवाचें काम. जेजूचें ल्हान फूल थेरेज मिसांवाची पात्रोन, तिचे वाटो आसात, ल्हान वाटो म्हणटा द लिटल वेज, ल्हान वाटो. आमी करचे हर एक तो वावर कितें आसा, ल्हान संगत्यात त्यो मोगान करच्यो. घरा आमी करचें तें काम व्हडा संतोशान, विथ जॉय एंड विथ कमिटमेंट आमी तें करचें. बरें संतोशा ताका ल्हान वाटो आमी मिसांवाचो वावर करयेत. आतांचो काळ डिजिटल काळ. आमचे हर एक लागीं मोबायल आसात, इंटरनेट आमचे लागीं आसात आनी हाचे मारिफात सुवार्ता परगट करची. फाल्यां ऑक्टोबरच्या 10 तारखेर एका सांताक मान करता, ताका सांत म्हणून परगटता. तरणाटो कार्लो ताका सांत म्हणून परगटता. तो नव्या डिजिटल संवसाराचो सांत. ताणें येवकरिस्ताच्या विशेष मोगान येवकरिस्ता खातीरच एक वेबसायट ताणें तयार केली. तातूंत येवकरिस्ताक अजापां कितें घडयलीं ओट्टू घाली आनी हाचे मारिफात तो येवकरिस्ताक मिशनरी तो जालो. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून ह्या डिजिटल संवसारांत आमचे लागीं मोबायल आसता, इंटरनेट आसता, कितें आसता, ताचे मारिफात ती सुवार्ता परगट करूंक आमकां साध्य जाता जाल्यार आमी तें करूंक जाय. विविध रितींनी आमी मिशनरी जावचें आसा. सांत थेरेज, जेजूचें ल्हान फूल सांत थेरेज, ती मागण्याची मिशनरी जाली. तिणें तिच्या कॉमेंता भितर रावन मागणें केलें मिसांवा पासून. तशेंच सांत फावस्तीन काकुतीचे आमचे देवाच्या काकुतीचो तेर्स आमी म्हणटा हांव, देवाच्या काकुतीची शांतीन ती देवाची काकुतीची तिणें ती मिशनरी ती जाली, काकूत तिणें परगटली. सांत फ्रांसीस आसिसी, ताका आमी परिसर असो सांत म्हणटा हांव. देखून परिसराचे मिसांव ताचें आनी परिसराचे देवाच्या मोगाचो अनुभव ते मेळचे खातीर ताणें प्रयत्न केल्ले आसा. मार्गरेट आलोकॉक, तिणें थेर्साचें देवस्थाना मारिफात तिचें मिसांव काम केलें. तशेंच केरळांतलो सांत कुंजच्छन, ह्या म्हयन्यांत ह्या सकट सांताची आमी फेस्त आमी आचरण करता. कुंजच्छन तो दलितां मदें वावर करता आनी ताचें तें दलितां मदें ताचें मिसांवाचें काम. तशेंच पापा सांत जुआंव पावलो II, तो भावार्थान, बरवशान आनी मोगान ताणें ताचे 25 वर्सां ताच्या पापाल ताचो कायदो ताणें फोडलो आनी ताका दिली ती जबाबदारी ताणें सांबाळली आनी ताचें सगळ्या संवसाराक बरवशान, भावार्थान आनी मोगान बरोवंक प्रयत्न केले. प्रत्येक जाण युवा जाणा आनी तें ताचें मिसांव जालें. तशेंच ह्याच म्हयन्यांत सैमान जुदू आनी तशेंच सांतियागो इनास हांचे फेस्तां आमी आचरण करता. हे सर्व मार्तीरपणा वरवीं सोम्याक साक्ष दिले आनी आमकां ते बाग फोव जावंक पुरो ना जावंक पुरो, पूण सोम्याक साक्ष दिवचें आमच्या जिणेंत आमकां साध्य जाता. सोम्या खातीर सोम्या सोवें आनी हें करूंक सोमीन सांगता, पवित्रत्मा हांव तुमकां दितलो आनी ह्या पवित्रत्म्याच्या बळान आमकां हें करूंक जातलें. जशें बापान आपल्या पुताक जेजूक मिशनरी जावन धाडलो, जेजून ताच्या शिसांक धाडलें आनी शिसां मारिफात पवित्र सभा धाडटा, तशें हर एक पवित्र स्नान जोडलेले हर एकले आमी धाडलेली सोम्याची सुवाता परगट करच्याक, ताचें राज आसा करच्याक. सोम्यान दिलो तो आदेश आमी मथ्यून दवरया. देखून वसा आनी सोमेस परजांचे शिस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उडास दवरा. आमेन. Raje, Raje,
बगेवन कुर्साचे कृवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमयेच्या बुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आबळे सुमयाची साकन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे ससैन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन. सर्वदूतरा बापा सदानी पृथ्वीच्या रचनार आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरली गर्भेत समालो आमकां मरितां जल्मलो पांच पिडेकार ताणें कसले ताका उत्साह जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेलो. तो मेल्यामध्ये देवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो पुनः जीवन जालो. स्वर्गाक चडलो. स्वर्गदेवरा देवा बापाच्या उजवाड बसा. तेंकां जियांनी मेल्यांची उजवी करून घेतलो. सर्वांकां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय आत्म्याचे मोक्षाणे कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां ये. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुर्याक शिकां तशें आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां पापींक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां पापींक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां पापींक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जसो आदीक तसो आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. आनंदाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जीवन जाता. मोरये सर्गाचे राणये तुजो पूत खरोच जीवन जाला म्हणून सत्मानून आमी तुजे संगी उल्हास बगोवन गायता हालेलुया. मोरये माये तुजे मजतीन आमी
ही बरी खबर हेरांक पावोवंक आमकां आदार दी आनी ससनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभोसो कर म्हण मागता. या खणांत मागया आमी आमच्या पाप साहेबाक आनी इगर्ज मातेच्या सर मुखेल्या बसत तुजे कुशे प्रकार पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक तांची मत उजवाडाय आनी तुजी खरें साक्षी जावन तांकां उर्बा कुरपा आनी आदार दी म्हण मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे स्त्रियांक कुशीता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मागये तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक तुजे आनी तुजे फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमानुदे तुगे बरे सुमी तुजे संगाता स्त्रियांक भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू बेगीन बरी देवाचे माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हे मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्या सर्गात वनपाय. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू सर्गात चडटा. आनंद बरेत आंवकारी मरये जशें सुमी तुजे संगाता आसा तशें तो आमचे मदें आसा म्हळ्यार भावार्थान जियोवंक आमकां फावो कर. मागता आमी आमच्या दियेसाच्या गवळ्यांनी परचे बसत एक देखी बरीत आनी भगिवन जिणयेद्वारे प्रत्वे तुजो उसवाड जावं आनी देव परजेक तुज्या उसवाडान चलोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता.
सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सदां सदा तशी संवसारांचा आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी हेम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सवे सत्म्यां सडकां तुजी काकोतीची अधिकस आसल्या सदां पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्रात्मा ओंकार मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. पवित्रात्म्याचे मिस्तीक पतीने भोव भाग्यवंत ओंकार मरिये, तुजे मजतीन पवित्रात्म्या काल सदांच सारकें आसलेलें समजोंक आनी बरें आशेवंक तूं आमकां शिकय. मागया आमी सर कुटुंबां बसत आमच्या कुटुंबाक माया मोगाची मागण्याची आनी सतानितीन बांदून हाडिल्ली मंदिरां करूंक तूं तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सवे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर तूं सदैव. भगवती मरिये
भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा नमन मोरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे असा स्त्रिया भीतर तू सदे स्त्रिया भीतर तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा बसत विनाती कर आता आणि मन वेळा आता आणि मन वेळा
जशी जाती तशी जाता आणि सदा सर्वता आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या उजांतले आमकां निवार सवे सज्ञा सडकां तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्यांक स्वर्गारोहण पाय. Sotto mister, ampa muri, कुडियात मे सुमे सरगार घेतात. मोरये तुझ्या कीर्तिवंता सर्गी घेण्या वरवीं आमच्या मरणा उपरांत आमची पुलगत्र हाळू कर. समर्पण दिव्या आमी ह्या खणांत सर पिडेस्त आनी उतरपर्यंत आसुल्ल्यांक मोगळा जेसू आमच्या परिसरांत पिडे आनी उतरप्राये वरवीं कोस्टोंच्या भावा भयणींक तुजी दयाळाय आनी कनवळाय दाखोवंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या मुशितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगता त्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे खुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या उजांतले आमकां निवार समे सत्म्या सडकां तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्या
सोमिस्तेर अंकवार मोरये सर्गा संसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. मोरये आमचे माये आनी मुझे माये, तुजो पूत सक्तांचो राजा. सर पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक, आनी तूं मोरये माये आम्हा सर्वांचे राणये. तूं पदवेदार अंकवार, तूं आमकां राख आनी सांबाळ. नामान तुका सर्गा संसाराचे राणये. समर्पून दिवया हो गण राजकीय मुखेल्या पासत आमच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांक शांती समाधानाचे आनी अभिवृद्धीचे वाटेन सोमकोंक आदार दी म्हूण मागता. तशेंच तुजी सुवाता परगडूंक आष्ट आडकाळी निवार सुवाता परगडणाऱ्यांक कृपा दी म्हूण मागता. स्त्रियां भितर तूं सदे आनी सदैव पोर तुजे कुशीचे जेजू
सुम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकम काम क्रिस्ता दयेन आयकम काम सर्गींच्या देवा बापा देवा पुत्रा संसाराच्या तारव काम देवा पवित्रात्म्यान संत सेमतनंदच्या एकाच देवा भाग्यवंते मोरये भाग्यवंते देवाचे माये भाग्यवंते ओंकारीच्या ओंकारे क्रिस्ताचे माये भवी सभेचे माये देव कृपेचे माये बोल नितळे माये बोल निष्कळवंती माये खतनातले माये आपुट माये मोगापात्र माये विचित्र माये सबदने माये रसणाऱ्याचे माये सुरंदराचे माये भोषणे ओंकारे मनपात्र ओंकारे परगटं फौजल्या ओंकारे पदवेदार ओंकारे दयाळी ओंकारे विश्वासी ओंकारे नीतीच्या आश्रया जाणवायच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारणां आत्मीक पलंगना मान फौजल्या पलंगना अपरिमित पलंगना गुप्त गुलाबा दाविदाच्या बुरजा दर्याच्या बुरजा स्वर्णाच्या मंदिरा सोल्याच्या आरका सर्गींच्या दरवट्या पंत्यापराच्या नेकेत्रा पिडेस्तांच्या भलायके पत्क्यांच्या आश्रया दुखेस्तांचे बुजवणे क्रिस्तांच्या आदारा बोडव्यांचे राणये पत्र्यार्कांचे राणये प्रवादींचे राणये आपोस्तलांचे राणये मार्तिरांचे राणये कन्फेसरांचे राणये ओंकारीचे राणये स्मेस भक्तांचे राणये सेंबाच्या कथाविने गर्भे संभावले राणये सर्गीं घेतिल्ले राणये भोवपवित्र रुजारीचे राणये कुटुंबाचे राणये समाधानाचे राणये देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले तुझे ससाय काल हे देवाच्या भाग्यवंती मये आम्ही आता आमच्या गरजान आमच्या मागण्या सोबे परो करून कोण स्मेस विघ्नातले आमकां सदांच निवार आनंद प्रीत आनी सदैवे ओंकार भाग्यवंती देवाचे माये आमा पसंत विनंती कर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाजेचें इनाम आमकां सोडून दवरलां भाग्यवंत ओंकार मरयेचे भोव पवित्र रुजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतो आटापलासो पटला आमी करिसो आनी तांतून बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हण आमी तुजे लागीं परत त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात आमेन.